मुखार सगळे बसले कित्याक आमचे जेदो म्हळ्यार टिचरीचो आमचो ट्रान्सफर कॅन्सल जायना तेदो म्हळ्यार आमी बसत्या सो आमी बसून आहा सद्या अजून भुरगीं पेरंट्स सगळ्यांक बसून आसा सो आमकां अजून कांय कितें आसा रिपोर्ट सद्याक मेळना जनबाब तुम्ही पण ह्या आंदोलनाक तुम्ही सपोर्ट केल्लो आसा मग तुम्ही जो डायरेक्टर आसा एज्युकेशन डायरेक्टर आसा जिगडे सर तेजे कडेन बी तुम्ही उलयले काय कितें कितें उलयलो आमी जिगडे साहेबाक आमी कितें हांगा आयला जेन्ना तेन्ना पयलीं आमी त्यांच्या ऑफिसरांनी उलयले बाबा ही जी बदली केला तुमी कित्याक लागून केले खंयच्या ग्रावंडाचेर केला हेजी कितें चूक कितें आसली जी कितें तुमी कितें इन्क्वायरी केला चवकशी केला कशें करून तुमी हें केला कोणाच्या सांगण्यावर ते मागीर आमकां कांयच उत्तर दिलें ना म्हाका सगळ्यांक खबर आसा फाटले चिंतावाडी ही प्रायमरी स्कूल आसा ह्या प्रायमरी स्कुलान फाटल्या आर्ट एंड कल्चरान एक इव्हेंट केल्लो जो आर्ट एंड कल्चरा थ्रू आनी त्या इव्हेंटा दिसा स्टेजीचेर तेंगे ज्या स्कुलाचे पायप्स आसले ते स्टेजीर कित्याक लागून स्टेज वाडोवपा खातीर काय कितें करपा खातीर पायप कट केल्ले ते परत तेमी जोडना आसले आनी तेजी तेणी त्या टिचरीन दखल घेवन तेजो रिपोर्ट आसा तो ह्या एडिया ऑफिसान मांडलो आनी ती इतलेंच तेजें कारण आसलें तेणी एडिया ऑफिसान सांगलें म्हण त्या म्हणजे त्या लोकांनी तेजे ट्रान्सफर केले तेजे फाटल्यान मागीर म्हायती प्रमाणे आमकां म्हायती मेळ्ळे प्रमाणे त्या ह्या ट्रान्सफरी फाटल्यान आमदाराला हातासमा आयकला आमदारांनी आमचो मंत्री जो स्पोर्ट्स आनी आर्ट एंड कल्चरा आसा त्या मंत्र्यान आनी आमदारान फक्त तेजे आर्ट एंड कल्चरा विरुद्ध कंप्लेन केली म्हण तेजे ट्रान्सफर केल्ले आसा आनी ह्या ट्रान्सफरीक लागून आज 3 दीस जालीं ह्या शाळेची भुरग्यां त्या स्कुलां वचनात त्या तेंची मागणी आसा ती पेरंट्साची तो बरें टिचर जी आमच्या भुरग्यांक बरी करून शिकयताली जेन्ना पयलीं 6 भुरगीं आसले 6 भुरग्यां नाजाल्यार 26 भुरग्यां आतां थंय शिकतात म्हणजे अश्यो तुका बऱ्या प्रायमरी स्कूल बंद पडटात आनी जे प्रायमरी स्कूल बरे तरेन शिकोवन भुरग्यांची संख्या वाडयता त्या टिचरी आमी ट्रान्सफर केल्ली आसा हाजे फाटल्यान आनीक म्हाका डावट आसा आतां कित्याक आमच्या आमदाराल्यो आनी स्कुलां आसात ह्यो प्रायमरी स्कूल समज चल्ल्यो जाल्यार तेंची स्कुलां मातसो मार बसता ताका लागून ह्यो स्कुलां बंद पडपा खातीर हे असली कारस्थानां हे करतात ताका लागून हो आतां खूब इफेक्ट ह्या स्कुलान शिकतल्या भुरग्यांक जाल्लो आसा ताका लागून हांव सांगता जे पळय खाती पळय स्पोर्ट्स एका आमदारा दिल्ले आसा मंत्री आमगेल्या स्पोर्ट्साचे तेतूंक डेवलप करचें इंटरफरन्स जावचें जे खातें एज्युकेशनाचे मुख्यमंत्र्याने आसा त्या हितून डेवलप करचें न्ही आनी मुख्यमंत्री हांव परत एक मागणी करता जे एज्युकेशन आसा पळय तें सारकें सर्वश्रेश्ठ खातें आनी ह्या खात्याक जे भुरग्यां खातीर शिक्षणा खातीर पळय सदांच सपोर्ट मुखार वयता सपोर्ट करता त्या खात्याक खंयच्याय आमदाराक खंयच्याय मंत्र्याक इंटरफेर जावं करपाक दिवचो हांगा स्वताचे आपले अस्तित्व दवरपा खातीर आनी आपले दादागिरी मस्ती करून ह्या टिचरांक भंय दाखोवपाचें हांगा चल्लें आसा हेजे मुखार हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां ह्या आमदारान तेंच्या PA OSTक तुमी जी दादागिरी ती बंद करात आज ह्या टिचरी केला फाल्यां दुसरी टिचरी केले आमी हे कशें बंद करपा ना आनी आज पळय आमी आतां हांगा आयले तेन्ना डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाचो डायरेक्टर जिगडे साहेबान आमकां फोन केल्लो जी पळय ट्रान्सफर जाला ती आमी तुमी आंदोलन मागे घेयात आमी टी विड्रॉल करता म्हणून आनी आपण मुख्यमंत्र्यान बी उलयला मुख्यमंत्र्यान बी सांगलें म्हणून आपल्याक ही ट्रान्सफर विड्रॉल कर म्हणून आमी आतां ऑफिशियल आमकां ऑर्डर आयली ना हांगा म्हणजे आमी जर ऑफिशियल ऑर्डर ना आमी हांगच्यान भायर सरपा ना इवन हांगा आतां दनपारची रावचें पडलें आतां रातची रावचें पडलें आतां जो पर्यंत ऑफिशियल ऑर्डर येना ह्या टिचरीची ज्या मागणे प्रमाणे स्टुडंटाच्या मागणे प्रमाणे पेरंट्सा मागणे प्रमाणे गांवची मागणी त्या प्रमाणे आमी हांगच्यान कशें हालपाचें ना भुरग्यांक घेवन बसतले भुरग्यांक घेवन बसतले आनी भुरग्यांक जेवणा बिवणा भुरगे उपाशी उरतले ते जबाबदार भुरग्यांक हांगा स्वताच्या हक्का खातीर येयलात खऱ्या भुरग्यांक ह्या आंदोलनात येवपाक पडपा नाका आसलें हें आतां आमचें म्हणटा गोंयचें सरकार रामराज्य म्हणटा रामाले सरकार म्हणटात पूण आज परिस्थिती पळयात आज सकाळच्यान ह्या भुरग्यां कडेन अन्न पोटाक कांय ना सकाळी उठून येयल्ली हांगा गांवडे कडेन बसी मेळनात त्या सकाळच्या बसीचेर ह्या भुरग्यांक घेवन हे पेरंट्स येयल्ले तांकां सकाळ टायमीर तांकां च्या पसून दिल्ली ना आनी आज त्या भुरग्याली परिस्थिती पळय तुमी दोन रस पळयात आतां एक न्हिदपा लागलात म्हळ्यार हेंची प्रकृती कितले केन्ना गंभीर जायत म्हणा प्रकृती गंभीर जावचे पयलीं ह्या टिचराची ट्रान्सफर आमी सरकारान फाटीं घेवची अशी म्हाजी मागणी आसा. एक मिनट तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.